नमस्कार. हांव मायकल ग्रेशियस, कोंकणी पत्रकार आनी तियात्रिस्ट. मोगाच्यानू ऑगस्टाची 10 तारखेर ग्रामपंचायतीच्यो वेंचणुको आसात. आमचे शेजारी, सोयरे, इश्ट व वडकीचे एलिसांवांक उमेदवार कशे आसात? सगळेच वडकीचे. तर म्हजें मत कोणाक फावो? एलिसांवांक कांय तरेचे उमेदवार आसता. थोडे जांकां गांवच्या बरेपणाचो दिश्टावो आसा आनी जे प्रमाणीक आसात ते गांवची उदरगत करूंक बसतात जाल्यार कोण बसला ते उमेदवाराचे राग काडूंक आनी मतां फोडूंक बसता. आपल्याक बसोंक मेळना म्हूण आपल्या फामिलीच्या वांगड्याक बसयता. कांय जाण आपूण MLA व मंत्र्याचो खास मनीस म्हूण बसता. मत मारतना वावर करपाची कापोस्ताद आसा वा ना हें पळोवंक जाय. मत मारचे आदीं उमेदवाराची फाटभूंय, बॅकग्रावंडाचेर नदर मार. तो वावर कोत्ता वा बेकार आसा? राजकारण ताका एक वेवसाय काय प्रामाणीक वावर करपाचें साधन हें सोदून काड. सगळेच उमेदवार नोकेत्रां बासायतले. तांच्या सांगण्यांक भुलो नाका. ते सांगतात ते करूंक कायद्यान शक्य आसा जाल्यार पळय. तुजें मत अमोलीक. विकिनाका. बिर्याणी बियर मेळटा म्हूण व 2-4 नोटां हातान पडटा म्हूण त्या उमेदवाराक मत मारनाका. उमेदवाराचो स्वभाव पळय. फुडाराक आसलेलो दृश्टिकोण पळय. राजकारण, बिझनेस, वेवसाय करतल्यांक पयस दवर. आमच्या राज्याक आनी देशाक मुळाव्या पावंड्यार प्रामाणीकपणान वावर करतल्या बऱ्या पंचायत वांगड्याची गरज आसा. सगळ्यांवून गरजेची. मार जोक पडला कोणाक, कोणूय येवं वा मरूं असलें धोरण घेवन मात बसो नाका. तुजो एक वोट अंतर करतलो. युअर वन वोट विल मेक अ डिफरन्स. तुजो एक वोट बऱ्या उमेदवाराक निवडून दितलो. तुजो एक वोट तुजो गांव विकासीत आनी प्रकाशीत करतलो. देखून सगळे पयस दवर. मतदान कक्षान वच आनी प्रामाणीकपणान बऱ्या उमेदवाराक, वावर करतल्या उमेदवाराक वेंचून काड. देव बरें करूं.